सगळे तुमी मातशे सरप्रायज जातले. एक म्हणजे सेंटा क्लॉज कोंकणीन उलयता, कित्याक गोंयचो सेंटा क्लॉज हो म्हणून कोंकणीन उलयता. सो गायज चड कितें हांव उलोवचो ना, कित्याक हेच्या पयलीं सगळें इन्फॉर्मेशन आनी कितें सांगपाचें आहा पळय मना काळजासून तें सांगलेलें आसा. पण इतलेंच सांगता की इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी to become a Santa Claus, that too for the first time in my life I am wearing this dress, and it is really a great pleasure to be in front of you and spread happiness, spread love, spread smiles and distribute chocolates and all. And it was a really great experience for me. I will really cherish it for my lifetime. And I did this mainly because of the spirit of Christmas, the warmth of Christmas. We celebrate Christmas every year in our own style, in others way. म्हणजे एन्जॉयमेंट पार्ट हा क्रिसमसाचो तो सगळो आमी करता, आमी सोडिना तो. आणि मेनली आय डीड दीस फॉर आवर बिलवड MLA of Kalangut and Minister Michael Lobo, whom I always consider as some politician aside, a friend first. Always, whenever one thing which I have learned from him, I really like to tell you, what can you give to people? In the first instance, you don't have money, you don't have anything to give to people. First thing that you can give to people is a smile. Whenever you meet Michael, whenever you see Michael, he will give you, the first thing is smile. Later, तुम्ही कितें तेजे कडेन कितें तुमचें सांगता, कितें हेल्पाक गेले और आनी कितें तें जाता तशें तो सदांच सगळ्यांक हेल्प करता. पण सगळ्यान पयली गजाल तेजी स्मायल पयली काय, लव, अफेक्शन म्हणून लोक तेच्या लागीं ओडोन येता. जसो हांव आयज पणजेच्यान हांगा ओडोन येयला. आनी आमचो CM प्रमोद सावंत सर आमच्या मदीं आहा. आनी उमेद जाता. एक वेळ म्हाका तो वळखला आसतलो आनी वळखूंक नासलो, कित्याक हेजेरूय मागीर एक कितें तरी कॉन्टेस्ट आसा अशें म्हाका सर सांगतालो. सो चड काय उलयना, इतलेंच सांगता, कितें कोणें सांगू कितें करूं, आमी सदांच युनायटेड रावया, मोगान रावया, स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस. आनी सगळे फेस्टिविटीज आमी सगळ्यांनी बराबर सेलिब्रेट आनी एन्जॉय करपाचें, सोडपाचें ना. ईद जावं, चवथ जावं, दिवाळी जावं, क्रिसमस जावं, लादायन जावं, गुड फ्रायडे जावं, गुडी पाडवो, कितें आसूं, सगळें बराबर आमी सेलिब्रेट करया. एन्जॉयमेंटाचो एक सुद्दां ओकेजन सोडपाचो ना बिकॉज ऑफ सम हेट्रेड. थँक यू सो मच. All the best. Love you all. Hello. Actually, Michael sir was supposed to be having a contest at the end of this program or in middle. The contest was, you have to tell who is the Santa Claus, the father Santa Claus, the name of the person by identifying his voice. My program. But CM has exposed me already. Normally we try to expose CM, but this time CM has exposed the media. But opportunity. It's a pleasure, sir. आणि दॅट्स वाय आय रिमूव्ड ऑल दीस थिंग्स, कित्याक हे पयल्या शिवाय तुमकां तो फील येवचो ना कॉमेडीचो. सो एक आतां सगळे आहात न्हू हांगा, एक बारीक, कित्याक कॅरल सिंगर सगळे रावल्या फाटल्यान बी. आतां CM येयला आनी आनीक बाकीचे थोडे पॉलिटिशियन येवपाचे आसले, पण कितें तरी कारणां खातीर ते पावना आनी खूब कडेन प्रोग्राम आसा. म्हणजे आमचो आदलो CM लक्ष्मीकांत पार्सेकरूय येवपाचो आसलो, पण तेणी समजा तो येयल्लो. इमॅजीन लक्ष्मीकांत पार्सेकर एज अ सेंटा क्लॉज, कळ्ळें तुका. अरे ही इतली गर्दी हांगा आनी आमचे पेडण्या मरे कळत ना. अरे मायकल, हे कशें कितें करता तूं? एक काम कर पळोवया, तुज्या कडेन हे जे आकाश दिव्याचे म्हणजे स्टारांचे लिस्ट आहा तें मातशें म्हाका फॅक्स कर. फाल्यांच ते सांगता आनी आमी थंय अशेंच करून घेता. त्यामुळे कितें जातलें, टिकेट सोपट्याकूच मेळटली लास्टाक. सोडून दी, आमचो मुख्यमंत्री आहा सायडीक, उलोवंकूय मेळना. आमचो आतां मायकल कसो आसा, मायकलाक RDA मिनिस्टर आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर अशें टायटल आहा. ओपोजिशन आहा पळय थोडे, ते ताका डायरेक्ट गार्बेज मिनिस्टर म्हणटा आनी खूब कितें कितें म्हणटा, पण ताका तें पडलेलें ना. तो आपलें काम करीत वयता. आतां तेजो एक सारको आदलो बरो फ्रेंड मायकल, ताका एकदम मर्सिडीजान बी घेवन भोंवतालो पयलीं. आतां कितें आसा तेंचें खबर ना. विजय सरदेसाय. अरे कितें, अरे एका गोंयकार पण म्हणटा. अरे मायकलाक हे कोणें सांगलें, हे आमी शिकयला मरे. अरे हो आतां सोनसड्यार येवन भोंवन वयता आनी आमी थंय कितें करपाचें, म्युनिसिपालिटीन बसोन रावपाचें काय कितें?
म्हाका अजून एक प्रश्नाचें उत्तर मेळना. आतां तें कोणाक विचारूं? आमी सपोर्ट करून सारकें केलें काय रॉंग केलें? सोड. एक पयर हांव एका दुकानकारा कडेन हे आतां सद्या सरकार आमकां त्रास करता मरे. दुकानकारा कडेन हांव झगडटालो. त्या शॅम्पूचेर कितें बरयलां पळय फ्री तें दी म्हणून. दुकानकार दीत ना मरे तें. आनी दी म्हटलें ते शॅम्पूचेर बरयलां मरे फ्री तें दी मरे. दुकानकार म्हणपालो शॅम्पूचेर डॅन्ड्रफ फ्री बरयलां दिवं काय म्हणपालो. हे खंय वतलें रे? तें जावपाना मरे तें. तर एक लास्ट चर्चिल आलेमांव. चर्चिल आलेमांव आमचो फेवरेट सामको सगळ्यांचो. कळ्ळें? चर्चिलाचे सगळे कडेन ऑल ओवर फेमस. चर्चिल केन्ना फाटीं इलेक्शना कडेन म्हणटालो भाई और बहनो हम मोदी है. लोकसभा इलेक्शनाक हम मोदी है. मोदी म्हणजे नरेंद्र मोदी न्हू. ह्या सायडीक बीजेपी, ह्या सायडीक काँग्रेस आनी हांव मोदी है. हांव मोदी पडला. आयक 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 चेड्या आयक. जितले तुवें स्टार्स मेजूंक नाय तितले हांवें कॉन्टेस्ट केलो आहा. मुगे 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 आयक आयक आयक. हांव वयच्या पयलीं सगळ्यांक मॅरी क्रिसमस आनी हॅपी प्रॉस्परस न्यू इयर म्हणटा. न्यू इयर इज लायक अ बस. न्यू इयर इज लायक अ प्लेन. बसपाचें आनी उडोवन वचपाचें 31st. ओके. एन्जॉय एवरीबडी आनी स्टे युनायटेड. मोगान रावा एकामेकाच्या. बरे भशेन रावा आनी सगळे बरे भशेन रावा. इतलेंच सांगता आनी हांव म्हाजें सोंपयता. थँक्यू व्हेरी मच. When I see this crowd, this type of crowd, this reminds me of, election rallies, election gatherings. The time when elections are near and we have this type of public meeting, public gatherings and all. And every election meeting has its own voice. प्रत्येक पॉलिटिकल सभा, पॉलिटिकल मिटींग असता पळय त्याचा आपलो एक आवाज असता. आतां हांगा जर अशी गॅदरिंग रोड सायड आसा, रोड आसा, लोक येता वयता गाडयेन. मागीर लोक कितें करता, टायम नासता ते अशें धांवता आनी आयकता. आनी कितें म्हणटा आयकोन मातशें ही त्या पक्षाची सभा मरे. म्हणजे प्रत्येक पॉलिटिकल सभाची आपलो आवाज. समजा अशी एक पॉलिटिकल सभा चालू आसा जाल्यार हो आवाज कोणाचो? आयज आमचे हांगा सगळे जमलेले पाराचे आमचे भाव भयणी, आमचे सगळे मानेस्त, आमचे कार्यकर्ते, आमचे वर्कर, आमचे दिल्लीचे हायकमांड, आमचे दिल्लीचे डेस्क ऑब्झर्वर, आमचे दिल्लीचे मॅनेजर, आमचो काका MLA, आमचो मामा MLA, आमची आजी पयलीची MLA, आमचो पुतोडे फुडलो MLA, म्हाजी बायल आताची MLA. हांची लिस्टूच सोंपना. काँग्रेसीची सभा. आनी समजा सभेक जर असो आवाज आसत जाल्यार ही सभा कोणाची? आदरणीय, पूजनीय, निंदनीय, वंदनीय, खेदनीय. म्हणजे ही BJPची सभा. खूप निय बटरिंग असता. सॉरी मायकल, पेमेंट कॅन्सल जावा. मायकल कॅन्सल इज पेमेंट. ना रे तसं ना. ही इज व्हेरी नाईस पर्सन. आणि समजा सभेक जर असो आवाज असत जाल्यार ही सभा कोणाची? दाळ, तांदूळ, तेल, पेट्रोल, भाजी, मुळो, घोसाळी, तेल, गोडे तेल, खोबरेल तेल, सवाय म्हारग सवाय, रवो, मैदो. ही आम आदमी पार्टीची सभा. आम आदमी पार्टी म्हणून आसो नाका हां. अरविंद केजरीवाल म्हाका पावला ना सांगता कसो तो. आमच्या घरात न्हू एक वावराडी आसली कामवाली. ती कर्नाटकाची. तिका कांयच कळनासलें. कोंकणी ना, हिंदी ना, कांय ना. ती जाणटी जाली आनी तिणें काम सोडलें आनी तिणें आपलें रिप्लेसमेंट धाडलें. आतां रिप्लेसमेंट येयल्ली पळय ती कर्नाटकाचीच. आनी ती येयली आनी रावली पयलो दीस कामाचो. आनी म्हाजी आवय तिका सांगता, सजमायता की काम सुरू कर. कपडे उमळो, आपटो धोपटो पिळो, सुगंग घालो, सारण मारो, घैराव काडो. तिका कळत ना. हांवें म्हटलें म्हज्या आवयक, हांवें म्हटलें मम्मी एक मिनीट, लेट मी हँडल. हांवें अम्मा रूम केजरीवाल घे. झाडू घेतलो आनी सोमती झाडू मारपा लागली. केजरीवाल म्हटलें झाडू न्हय रे. कित्या आयली सांगलो बेश्ट. तर आमचें गोंय आहा पळय तें अशें युनीक. सगळे म्हणटा गोंय इज युनीक. गोंया सारकें खंयच ना. सारकें गोंयान जाता पळय इव्हेंट्स आनी हें तें तशें आनी खंयच जायना. आनी गोंयान एक्सिडेंटूय जाता पळय तशें खंयच जायना. गोंयान एक्सिडेंट आनी भायल्या देशांनी एक्सिडेंट तुमकां हांव डिफरन्स सांगता आयज. आतां समजा लंडन, इंग्लंड, अमेरिका, इंग्लीश कंट्रीज थंय एक्सिडेंट जायत जाल्यार कशें एक्सिडेंट जाता. बरी गाडी येता बरं स्वीट नाजूक एक्सिडेंट सारको क्यूट. मागीर ते दोगी इंग्लीशमॅन भायर येता.
Sure, it's my fault. I'm sorry. No, it's my fault. I just didn't see the signal. I'll pay the damages to you. Okay, this is my card. I'm Mr. McWhirter. I'm Mr. White. Yeah. Oh no, it's okay. गेले घरा. आता समजा दुबई, सौदी अरेबिया बीन म्हणजे हे शेख असता पळय ते वायट घालता पळय फूल सगळे फूल ते शेख असता ते त्यांच्या कंट्रीनी एक्सिडेंट कशे मागीर तो शेख असता पळय तो वायट घालता पळय तो भायर घा हुई 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 वल्ला हबीबी मरहबा हमारा बिरादर हमारा गाड़ी ठोका वल्ला हम हमको तुमको नया लैम्बोर्गिनी देती हम तुमको हमारा तेल का कुआं देती हमारा 3 बीवी देती वल्ला हबीबी बिरादर घे गेले घरा आता गोंयान कशें एक्सिडेंट जाता गोंयान आता जेणे गाडी मारल्या जो रॉंग सायडीन येयला विदाउट लायसन्स सीट बेल्ट घातली नासतना तो पयलीं भायर येता हें कितें बापायगेर चलयतालो दिसना बुड्डो खंयचो तो म्हणटा कितें अरे तूं रॉंग सायडीच्यान येयला मरे आनी तुवें म्हाका मारल्या मरे गाडी आनी तूं म्हाका सांगता हांव रॉंग सायडीच्यान येयला मरे हांव रॉंग सायडीच्यान येयला मरे मागीर तूं सायडीक सर मरे हें कितें मागीर घे हेंची झगडी अरे तुका हांव पळयता रे तूं कोण रे चल रे मागीर तो म्हणटा आनी फाटल्यान कोण सापडटा म्हणजे प्रॉब्लेमान 9:30 कोणाक कामाक पावपाचें आसता पळय आमच्या सारके पॉक पॉक पीक पीक सायडीक काड मरे गाडी 95 जाल्या शिवाय गाडी सायडीक काडचो ना पॉक पॉक रॉंग काडान वच आणि मागीर तुमकां सांगता हांव सारकें हेंची झगडी अशी पावता मरे तूं चल रे चड जालें तूं कितें कालांगूट म्हापसा रजिस्ट्रेशन कालांगूटची गाडी मरे ओके चल तुका कोण घेता हय रे हांव कालांगूटचो तूं कितें करतलो अरे कळ्ळें कालांगूटचो खंयचो तूं कालांगूट तो प्रदीप मोरजकर म्हणटा पळय तेजो आमचो तो व्हडल्या नण्णेच्या भावाच्या बायलेचो चेडो अरे प्रदीप मोरजकर म्हाज्या आज्जेच्या व्हडल्या नण्णेच्या भावाचो भाव बरो अरे तशें आमी सयरे म्हणटा गे हे झगडटा पळय ते सयरे आनी आमी भायरे हें गोंयान आतां एक तुमकां एक लास्ट सांगता पर्रा म्हणटकूच पर्रीकाराची कितें तरी मातशें सांगूंक जाय न्हू बिकॉज ही वॉज फ्रॉम पर्रा लेट मनोहर पर्रीकर एक उगडास कसो दीस इज नॉट ह्या मॉकरी ऑर हें कितें दीस इज जस्ट रिमेंबरन्स ऑन दीस डे इन अ ह्युमरस वे माय ट्रिब्यूट पर्रीकर जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आहलो पळय आतां उदक तुमकां म्हटलें पळय आमची लँग्वेज आमची न्ही आमी गोवन आसा पळय आमकां हिंदी मातशी जमना इंग्लीश बी आमची बेस्ट ऑल ओवर इंडिया आमची इंग्लीश आहा पळय आमी उलयता पळय तशी कोणूच उलयना सोडून हांव आनी बाकी हिंदी येयली काय आमची मातशी गडबडटा मायकलाची बी तुमी हिंदी आयकल्या केन्ना ते बरो उलयता तो आनी तो मातसो कितें वॉकेबलरी हिंदी स्पिकींग कोर्स कितें चालू आहा तर पर्रीकराची हिंदी मध्ये सगळ्यांक खबर आहा आपटून धोपटून उमळून सुकवांक वयर घातलेली ना पर्रीकराचे खरेंच प्रॉब्लेम कितें जालें डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्ली गेलो मरे तेन्ना 2014-15 आणि थंय कशें आज तक NDTV सर आप क्या करने वाले आप बताइए पाकिस्तान हम पे हमला करते जा रहा है पाकिस्तान ये करे आप क्या करेंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर जी आप बताइए अशें मायक भितर घुसयताले तोंडान पर्रीकराक कितें दिसलें मागीर हिंदीन आन्सर करूंक जाय न्हू थंय दिल्ली अशें आइए बैठिए चाय पीजिए फाइल बैग पेशे ये ते बैठिए नमस्कार बाबूजी प्रणाम पर्रीकरान हिंदीन आन्सर दिलें तांकां अरे ओ पाकिस्तान का वहीं के पीछे बहुत धूमशैन चल रहा है उसको बोलो ज़्यादा धांगड़ धिंगा मत डालो वरना वो नरकासुर की नाइट को हम जैसे नारियल गंडीर फुगोटी करते वैसे रॉकेट छोड़ देंगे हम बाला अरे तू सांग बरं मिसाईल छोड़ देंगे और काबार करेंगे आणि काबार कर बरं ह्याच्या फुडला अनेक पॉलिटिशियन नाव सांगिना पण खरी गजाल खंय तो आपले सगळे तशे न्हू वोटर आसले पळय ते अशें रे तांकां कोंकणी हें ना म्हणजे कर्नाटकाचे पेशे रे चडशे हो तांकां कितें सांगपाक गेलो की सरकार जर पॉलिटिक्स करता आमी ओपोजिशन म्हणून आणि आमकां ते स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत टॉयलेट्स दिना जाल्यार आपूण म्हाज्या पयशांनी तुमकां टॉयलेट्स बांदून दिता अशें तो पॉलिटिशियन सांगपाक गेलो तेणी मेल्यान हिंदीन सांगलें आनी वाट लायली कशी पळय सरकार संडास नहीं करता है मैं संडास करता हूँ मैं तुम सबके घर में आके संडास करूंगा मैं सगळे गांव भर संडास करूंगा सरकार संडास नहीं करता आमची कडे मैं करता हूँ पळया तुम्ही काय ते बाबडे लोक ताळी मारू कितें अरे कितें उलयता तो कन्फ्युजिंग शी सामकें तर अशें मार तुमकां एक लास्ट आतां एक दोन म्हाजे पॉलिटिकल एक अशे आवाज तुमच्या मुखार आमचो एक जे
पार्सेकराचो आवाज काडपाक आय एम नोन फॉर दॅट. कित्याक म्हाज्या खातीर तो CM जालो आनी तेच्या खातीर हांव खूब फेमस जालो. आमचे खूब आहा ते आजून लोक तुमी विसरले पण हांव विसरूंक ना कित्याक खूब फेम मेळ्ळी म्हाका. तर पार्सेकर न्हू एक दीस गेलो डॉक्टरा कडेन आनी डॉक्टराक म्हणपाक लागलो, डॉक्टर अरे डॉक्टर 4 दीस जालें बरें ना पोटान, मातशें पळय कितें जालां. ते सोपटेक टिकेट दिल्ले आनी कितें त्रास जावपाक लागले. मागीर डॉक्टरान चॅक केला. सर बरं तुमकां कांयच जावंक ना, तुमी बरे आहा, तुमकां मातशें विकनेस येयला. तुमी कितें करा, तुमी फ्रुट्स खाया, फ्रुट्स. आनी तुमी फ्रुट्स साली सकट खाया, साली भायर मारनाका, साली सकट फ्रुट्स खाया आनी 4 दिसांनी येवन दाखया म्हणपाक लागलो. 4 दिसान पार्सेकर येयलो डॉक्टरा कडेन. अरे खंय गेलो तो चांडाळ हलकट डॉक्टर, खंय गेलो. तो डॉक्टर म्हणले, सर वॉट हॅपन. तुवें म्हाका सांगलें फ्रुट्स खा म्हणून. हय सर, तुवें म्हाका सांगलें साली सकट फ्रुट्स खा म्हणून. हय मागीर सर तुमी काल राती कितें खाल्लें. अननस. डॉक्टर म्हणलें बरें जालें, पणस खावंक ना. केदें हाडलें ऑपरेशन. तर अशें कळ्ळें तुमकां. आनी तितूंतल्यान हितून आनी एक सांगपाचें म्हणजे एक दीस चर्चिल आनी सुदीन ढवळीकर चर्चिल हांगा पार्रा येयले. तेन्ना जेन्ना चर्चिल PWD मिनिस्टर आसलो पळय तेन्ना पार्रा येयले मरे. आनी चर्चिल मरे ते हॉटेलान गेले एका चाव मारपाक. आतां कितें आहा, सुदीन भटजी न्हू, तेणी आपली चाव सोंपयली, सगळी सोंपयली. चर्चिल आपले व्हडले सांगपाक रावलो म्हणजे आयक सुदीन आयक चेडे आयक, ह्यो पार्रा रोड हांवें केलो, दीस बिल्डींग हांवें बिल्ड, दीस ब्रिज हांवें बिल्ड 10%, दीस हे 15%, दीस रोड हांवें बिल्ड बिल्डींग बिल्ड आयक तुका मुगे इंग्लीश समजाय चेडे आयक. इतल्यान चर्चिलाची च्या जाली थंड. ती च्या चर्चिलान पयली आनी वेटराक आपयलो. वेटर कम हियर म्हणपाक लागलो. वेटर येयलो. येस सर. बाबा रिमूव द स्कर्ट ऑफ द टी एंड ब्रिंग इट बॅक म्हणपाक लागलो. वेटर म्हणलो कितें स्कर्ट काड, च्या वाड, हे कितें. हय तुका मुगे इंग्लीश समजनाय. आयक चेड्या, रिमूव द स्कर्ट ऑफ द टी एंड ब्रिंग इट बॅक म्हणपाक लागलो. वेटर सारको भिलो. अरे कितें. इतल्यान सुदीन बरा, अरे तो कितें सांगता. ते चायेचेर साय येयल्या पळय, ती साय काड आनी च्या दुसऱ्या. साय म्हटल्यार स्कर्ट न्हू. की तुमच्या त्या माध्यमांच्यान शिक्षण जावंक ना, म्हाजें जालां. साय म्हटल्यार स्कर्ट. तर असो एक हे कळ्ळें तुका. आनी मागीर आमचो दिगंबर कामत आहा, तो आयज जर हांगा येयल्लेलो न्हू, समजा दिगंबर कामत हांगा येयल्लेलो जाल्यार ताका लास्ट दवरपाचो हांव उलोवपाक. कित्याक तो एकदां उलयलो काय स्पिकर एम्प्लिफायर सगळें काबार म्हणटा ताका लास्ट दवरप. नॉर्मली कशें आसता, पॉलिटिशियन हो पयलीं हळू उलयता. आयज आमचे हांगा सगळे भाव भयणी जमलेले, मागीर मातसो मागीर थर्ड पीच, मागीर फोर्थ पीच. दिगंबराचें तशें ना. दिगंबर जर आयज हांगा येयलेलो न्हू जाल्यार पार्राच्या म्हज्या सगळ्या भाव भयणींक नमन करता. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, मायकल लोबोत फुडलो जातलो. फिल इन द ब्लँक्स. भुरग्यांक हो प्रश्न घाला. सगळ्या कालांगूटचे भुरगे इल्ले कितें घालतले. ABCD CM म्हणटले. आयज बेश्टे स्पश्ट आसूं सोड. CM गेला आनी मातशें लिबर्टी मेळ्ळ्या म्हाका आतां. हांव तुका सदांच सांगीत आसता, हांवें सदांच सांगलां आनी हांव सदांच सांगीत आसता. कितें सांगता याद जायना, सोडून दी. हांवें फक्त म्हाज्या मंत्र्यांक सांगलेलें, जाय जाल्यार खाया, जाय तितले खाया, जाय तितले खाया. हेंच्यानी जाय खा लुईस बर्जर करून दिले. पेरूत एक 4 वर्साचे भुरगे धांवत म्हाज्या कडेन येयले आनी म्हणपाक लागले, दिगंबर काका तूं गोंयचो CM आसलो तेन्ना गोंय सगळ्याची घाण आसली, आयज सगळी घाण जाली आसा. हांवें फक्त सायनींग केल्लें, मायनींग म्हणून वलदानीन केलें. क्लॉड सर वील लायक दीस पॉयंट. पण हांव चड काय ना, की म्हाजेरूच पेटिशन घ्या, आय एम गॉन. तर असो दिगंबर. आनी लास्ट एक जोक सांगता. आनी हो जोक न्ही हो खरो घडला आनी सारको बारीक आयका. हो बारीक तुमी आयकलो तुमकां अंडरस्टँड जातलो. बारीक आयकना अंडरस्टँड जावचो ना. हे खरें घडलेलें एसेंब्लीन जेन्ना काँग्रेस पावरान आसली. 2010-11 काँग्रेस पावरान आसली तेन्ना दिगंबर CM, प्रताप सिंग राणे स्पीकर, रवी नायक म्हणटा पळय. रवी नायक वळखता न्ही तुमी. रवी नायक वळखना. अरे तो रे म्हापशाचेर जाल्यार पणजेचें सांगता, मडगांवचेर जाल्यार काणकोणचें सांगता, पण लास्ट मेरेन सांगिना कितें तें. रवी नायक तो रे असं सगळे तरेचे ते सगळे तो. तर रवी नायक आसलो होम मिनिस्टर आनी पार्सेकर आसलो मरे ओपोजिशन MLA BJP.
पार्सेकरान एक प्रश्न घातलो, ताका रवी नायकान कसो गुठलायलो. पार्सेकर उठला आणि बोललो असेंब्लीन, स्पीकर सर, आमच्या मांद्रा मतदारसंघातले काय शेतकरी हो, आणि या शेतकऱ्यांचा चेक जो असा तो बाउन्स जाल्लो हा स्पीकर सर. आता या शेतकऱ्यांनी कितें करपाचें बलान बसलो. रवी उठलो, कित्याक दिगंबर नासलो थंयसर. रवी उठलो, घडयाळ पयली, मायक चॅक केलो आनी रवी स्टार्ट. कसलो चेक? कितें चेक? स्पीक सर, चेक जो आसा हे सगळे तरेचे चेक जे आमी दिता, आयज सगळे तरेचे चेक गव्हर्मेंट जे स्क्वेअर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल अशे ग्रीन कलर, सायन, स्टॅम्प, गव्हर्नर, हेक्सागोनल, ट्रायंगल सगळे तरेचे CM आणि कितें अमावंट आनी हे कितें हेक्सागोनल, ट्रायंगल आणि हे बेश्टे गौड बंगाल करचे न्हू. आमच्या शेतकऱ्यांच्या चेकाचें कितें जालें तें मातशें मंत्र्यांनी सांगचें. सांगपा जाय दिगंबर ना. आयज हांव सांगता, आयज दिगंबर ना, आयज नंबर 2 पोजिशन हांव सांगता, सांगपा जाय. स्पीकर सर असो कितें चेक जो आमी दिता, शेतकऱ्यांक दिता, ते शेतकरी कितें करता, डायरेक्ट व्हरता. तशें करपा जायना. चेक तो आपटून पळोवपा जाय. तो आपटून पळोवपा जाय. बाउन्स जालो घेवं नाका. बाउन्स जावंक ना, वर्सांक घाल घरा व्हर. अशें करपा जाय म्हणटा. ह्या आयकल्यान पार्सेकर म्हणून बसलो. नॉर्मली आमी चेक घालतना चेक बाउन्स जाता. रवी नायक चेक घालता पळय तेन्ना बँकूच बाउन्स जाता. So guys, I will take your leave. Thank you so much and Merry Christmas and Happy New Year in advance. Love you all. परत सांगणार तशें उदळ, let's stay united and spread love, spread smile. See you. Bye. Good night. Thank you so much. And thank you Michael sir especially. Thank you so much.